लोकशाही आमच्या सरकारान भरपूर प्रमाणात योजने जाहीर केल्यात. दिसपाक आणि आयकपाक हे बरें दिसता रे, पूण कांय तेंपान ह्यो अस्तित्वात कितल्यो उरतल्यो तें पळोवंक जाय आमकां. गोंय पयलींच रिणान आसा. आता ते रीण गोंया मेरेन पावल्लें आसा. फुडाराक तें नाका मेरेन पावून घुसपटून गोंयचें कितें जायत काय सांगूंक जायना. हय हय कांय सजमना. मिना खाणीक लागून कितें घडटा तें पळयता न्ही तुमी गोंयांत. आत्महत्या वाडीक लागल्यात. गळफास घेतात. अरे एक म्हणटात ऊस मरे गोड लागलो म्हणून खातात तें बरें आसा, पूण तो मुळा सकट खावंक फावना, काबार जावन पडटलो. म्हणटकूच मिना खणीचो वेवसाय पळय आसा तें अशेंच जाला. मिना खणीचो वेवसाय बरो, पूण तो जो चलता कायदेशीर चलता तितले मेरेन बरो. पण आज जे बेकायदेशीर कितें चल्लां पळय तें मरे समानून सगळ्या पर्यावरणाचो नाश करता. आनी हे मिना खणीचे मालक आसा पळय तांच्या स्वार्थाक लागून आम आदमीक पळय त्रास जाला, तांचे बावड्याचे हाल पळय जाल्यात ते सोंसपाचें ना. हांव नको कितें जातलें तें. लोकांच्यो वन्यता अश्यो आहात, पूण तेचें कारण मात म्हाका खबर ना. पूण दरेक मनशाच्या तोंडानसून मरे आयकूंक येता. दुसरे भाशेन सांगचें जाल्यार लोक पळय कितें उलयता पळय तेतूंतसून एक स्पश्ट जाता, हो परिवर्तनाचो परिणाम जावन आसा. आता ह्या परिवर्तनाच्या कारणाक लागून कितलो लोक गळफास दीत पळय तें मात सांगूंक जायना. परिवर्तनाच्या लाटेन मरे सरकारान नव्या धोरणां म्हणून पाडसार चडयला. लोक खोशी जाल्यात आनी लोकांची ही खोशी अशीच तिगून उरल्यार पुरो. कितें जालो तो अप्पा, लोक पळय सुशेगाद आसलो पळय तो आतां उचंबळ जावन रस्त्यार येयना जाल्यार पळय म्हणटा हांव. तुमकां एक याद आसा कितें ती? तेन्ना मरे इंदिरा गांधीन देशभरांत आणीबाणी लागू केल्ली. हय. आणीबाणी लागू करतकूच सगळ्याक बोवाळ जालो, इंदिरा गांधी हुकुमशाही, इंदिरा गांधी हुकुमशाही. पण आयचे राजकारण आनी आयची लोकशाय जर पळयत आनी आमच्या गोंयांत कितें जाल्लां तें जर पळयत न्हू जाल्यार मरे त्या टायमार पळय ती आणीबाणी आशिल्ली ती बरी म्हणपाचो वेळ आयला. भ्रष्टाचार मरे 500 रुपयांचो आसूं नाजाल्यार 5 कोटी रुपयांचो आसूं तो वायटूच. तेचो मरे परिणाम आमकां भोवसांग भोगचो पडटा. भ्रष्टाचाराक आळो म्हणटा न्हू. अरे पूण भ्रष्टाचार परत परत तकली वयर काडीत आहा मरे. भ्रष्टाचार म्हणजे कितें? भ्रष्टाचार म्हणजे आम आदमीच्या हक्काचो जो पयसो आसा त्या पयशांची दिका आपल्या बोल्सा वटेन वाडोवप, इतलेंच. जाणात मरे अशें करता जाल्यार भ्रष्टाचारी मनशा कडेन पळोवपाची नजर लेगीत बदलता. हय तर. अरे तांकां आदरान आपुलकेन मानान निवडून हाडटात, तांकां व्हडल्या पदार व्हरून बसयतात. पूण मागीर हे जेन्ना पंच जातात जावं सरपंच जातात आमदार जातात तेन्ना तांकां लोकांचें पडलेलें नासता. आपल्या मानाचो ते विसर पडटात. आनी जेन्ना पळय हे आमदार बरे म्हणून वावुरतात तांकां मंत्रीपद फावो जाता तेन्ना मंत्रीपद मेळटकूच हे परत आपल्या त्याच मार्गाक लागतात. लोकांचें कल्याण कोणाक नाका, लोकांचें भलें कोणाक नाका, फक्त आपली बोल्सां भरप. आनी जेन्ना जेन्ना ते सामान्य मनशाच्या लक्षांत येता पळय तेन्ना ताचे मुगो पांयाची तिडक मस्तका मेरेन पावता आनी मागीर तो खवदळटा. हे पयशे आमचे चोरल्यात ते कशे पयशान पयसो कसो वसूल करचो हाचेर ताचें लक्ष लागता. आनी मागीर तो चिंतता की ह्या राजकारण्यांक खंयच्या तरी एक वयर कड्यार व्हरचे आनी तांकां सकयल लोटून दिवचे, नाजाल्यार एका विशाल सागरान बुडोवन बुचकोवन बुचकोवन मारचे, अशें सारकें दिसता. जाण दोतोप्पा आयज चोय कितल्यार भ्रष्टाचार उगडार येयल्लो आसा. तेंचो मरे एक केस लेगीत वांकडो जालो ना. कांय जाण काजयेत लेगीत पडल्यात, पूण तेंचो मरे टायमार ते दुयेंस पडोन हुस्कावणी केल्या. मागीर तांकां बऱ्यो सोयी सवलती आसलेल्या पॉश हॉटेलांनी दवरतात. कोर्टान तेंचेर केशी चलतात पूण उपरांत. हय जातात. पूण अमृत्या जाणा मगो कांय दिसांनी हेंच्यो आणखी एक भानगड भायर सरता आनी हेंची आदली कर्तुबां भ्रष्टाचार केशी लिपल्यो वयतात आनी मागीर लोक सगळें विसरता. हय रे हय, शेंत परशेंत खरें तुजें. हीच मरे आमची लोकशाय. दोतोप्पा म्हाका एक बरी याद जाली, तुका खबर आहा? कसली ती? सांग मरे. अरे तूं उलोवचे पयलींच म्हाका कशें कळटलें? कितें सांगूंक सोदता तूं? आमी मरे वेस्टर्न कल्चर आपणूक सोदतात सुदारणाच्या नांवा खाला. सारकें खरें तुजें. हां तर भ्रष्टाचारा विशीं हांवें एक गजाल आयकल्या. सांग मरे कसली ती? आमच्या देशान जो भ्रष्टाचार जाल्ला पळय तेची देख घेवन तेचो आदर्श दोळ्या मुखार दवरून युरोपांतले देसूय खंय सध्या भ्रष्टाचार करपाक लागल्यात.
अशें न्यूजा वयल्यान कळ्ळां. आतां म्हणटकूच तूं पळय मरे, आमचे इंडियेचे पळोवन ते आतां भ्रश्टाचार करपाक लागल्यात. लज न्हय आमकां ही, घाणयतात मरे आमचे हे लोक. आता आमच्या मुख्यमंत्र्याक पळय, पर्रीकाराचें उलयता हांव, कळ्ळें मुगो. विरोधी पक्ष फुडारी आसतना अभयारण्या कडल्यान बफर झोन 5 किलोमिटराचेर आसूंक जाय अशें म्हणटालो तो. आनी आतां आपलो सरकार चलयतना मुख्यमंत्री आसतना बफर झोन 1 किलोमिटर आसचो म्हणटा. मागीर काँग्रेसवाले बाब मारतात, ते म्हणटात हो यू टर्न व्हरता. शिक्षण माध्यमाचेरूय मरे ताणें हेंच केलें. आतां एलिना बायू अशेंच करता. मातांनी साधनाच्या विचारांचो मरे ताका आतां विसर पडलासो दिसता. काँग्रेसवाले म्हणटात पर्रीकर बाब खाण लॉबीच्या हातींतले बावळे जाला म्हणून. कितेंय म्हणू रे, पूण उच्चाधिकार समिती पळय आसा ती जो कितें निर्णय दिता पळय तो सरकाराक मानून घेवचाच पडटलो. हय रे, पूण ती समिती हो निर्णय सामको दितले मरे. हय, थिंगाय ते गुडीला करप न्हू पळय. सांगूंक जायना, लोकशाहीच परती करूंक आहा हे लोक. लोकशाहीची व्याख्याच बदलून उडोवंक आहात हे लोक. रुत्तप्पा, त्या प्रसन्न घोडगेची खबर आयकल्या तुवें? तोच तो मरे लोखणाची निर्यात करपी तो. हय हय हय, तोच तो. कितें रे, अति उच्च दर्जाचे लोखंड दिता म्हणप आनी सारको कमी दर्जाचे लोखंड दिवप, कसली म्हण फटिंगपणां ही. हांवें आयकलां तें. म्हाका एक सांगत तूं आप्पा, तें निर्गत जावपी लोखंड उच्च दर्जाचें आसा म्हणून ताका प्रमाणपत्रां दिवपी आमच्याच प्रयोगशाळेंतले मनीस न्हू. हय, तेंचो मरे सत्कार करूंक जाय. आमचें गोंयचें नांव व्हडलें केलें म्हणून. अरे पूण म्हाका एक सांग, तांकां कितें मेळ्ळें बगर तेंच्यांनी हो रिपोर्ट कसो दिलो? अरे पूण केदी व्हडली फोटिंगपणां रे ही. प्रमाणपत्रां म्हणटकूच याद जाली. ते मामलेदार ऑफिसांनी पळय ही सर्टिफिकेटां हाडपाक लायता पळय, तेका लागून कितें बोबाळ जाता तो जाणा तूं बसते हांव. कितें वाडटा तूं? अरे आतां त्यो लोकांक इन्कम सर्टिफिकेटी लागता, रेजिडेंट सर्टिफिकेटी लागता. त्यो घेवपा खातीर पंचायतीन मामलेदाराच्या ऑफिसान बी खंय खंय मरे मेळटात पळय, थंय थंय लोकांच्यो लायनी लागलेले आसता. पूण ते दिवपी आसता पळय ते एक एक वर 2-2 वर जाग्यारूच ना. तांकां जर विचारशी दुसऱ्या ऑफिसांतल्या मनशाक, अरे ह्या टेबला वयलो मनीस खंय गेला, ही सर्टिफिकेट दिता तो सांगता तो च्याक गेला, जेवपाक गेला, नाल्यार खंय तरी ताका मामलेदारान भायर धाडला. नाच जाल्यार रजेर गेला अशें सांगतात. पूण खंय कोण रजेर गेला, आपल्याक चड काम करचें पडटा म्हणून मुगो खंय तरी लिपून रावतात आनी तुजी मजा पळयतात, तुका कसो त्रास जाता पळय तो. पूण म्हाका एक सांगत तूं आप्पा, तांकां सरकारान च्या पिवपाक थारायल्लो वेळ दिवना कित्याक? प्रत्येक गोष्टीक प्रत्येकाक वेळ दिल्लो आसता. च्या पिवंक वेळ, जेवणाक वेळ, प्रत्येक गोष्टीक वेळ आसा. पूण ते दिसूय भर कामाक आसतना च्या पिवंक नाल्यार जेवणाक गेल्लेच दिसता मरे. नाजाल्यार कुशीक खंय तरी बसून फकाणां मारता, गजाली मारता, चकाटां मारतात मरे. सरकार कडक आसून सुद्धा हीच लोकशाही मरे बसते. अरे गोंय ना, वर्किंग हावसांत पेपर वाचतात, ही खंयची रीत रे? बसते आनी एक गजाल मरे मुतीन हाडूंक नाय. कसली रे ती? आमचे टिचर आहात पळय, तांकां सरकारान शाळेंतली शिकवण सोडून मरे भलत्याच कामाक लायल्यात. मागीर आमच्या शिक्षणाच्या मळार जातलें कितें? आमची भुरगीं शिकतलीं कशीं? हय, खरें रे गोंयना, तूं म्हणटा तें सामकें खरें. हांवें सुद्दां मरे त्या टिचरींक पळयल्या. भुरग्यांक मरे एकटी शाळेन सोडून ती वाड्या वाड्यार भोंवतात सरकारान दिल्लें काम करपाक. अरे पयर हांव असो पणजेंतल्यान वतना म्हाका ते सरकारी कर्मचारी संघटनेचो अध्यक्ष पळय आसा मंगलदास शेटकार तो मेळ्ळो. ताणें मरे म्हाका एक बरी गजाल सांगली. तो म्हणटा कितें, खंयचेंय सरकार येवं आपल्या मनशांक सरकारी कामार घेता. सध्या खंय मरे सरकारी कर्मचाऱ्याचो आंकडो 50,000 वयर पावला, 55,000 तेंकला. खंय खरी गरज कितली आसना मुगो, चडूच ते 30,000 लोकांची गरज आसा. म्हणजे 20-25,000 लोक सरकारी सेवेन चड आसात. आतां जालां कितें, PWDचें खातें आसा पळय एक, त्या इल्ल्याशा रुमान 4 जाण इंजिनियर, बसपाक आसा 2 मेजां. म्हणटकूच ते कितें करतात, 2 जाण ठरयतात आज सोमारा आमी कामाक येतले, मंगळारा तुमी या, बुधवारा आमी येतले, बिरेस्तारा तुमी या. पूण 2 जाण 2 दीस काम करतात, 2 जाण फुडले 2 दीस काम करतात. अशें चल्लां. पूण हांव कितें म्हणटा, अशें जे PWD इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान इतले लोक भरल्यात पळय, तांकां काडात आनी धाडात मरे त्या इलेक्शन ड्युटेचेर रोल अप टू डेट करपाक, आनी कितें कामां करपाक. त्या टिचरींक खंय भुरग्यांक शिकोवनी मरे. पूण ना, त्या टिचरींक पळोवप
अर्दो दीस काम करता अर्दो दीस बेकार आसता म्हणून त्या खातीर त्या टिचरींक त्या कामाक लावप. सरकारी शाळेन थंय भुरगीं थंय बोवाळ मारता, कांय शिक्षण ना, अशे रितीन 8वी पास करप फुडें दुखला हें चालूच उरतालें. खरें रे तुजें, पूण तुजें आनी म्हाजें आयकता कोण? हीच मरे आमची आतां लोकशाय. हें सरकार मरे अशें वागपाक आमीच जापसालदार. होय हा, म्हाका मातशें पडटा तुजें. मातशें पटोवन घेवं नाका, सारकें पुराय पटोवन घे. हांव पटयतां तुका. दोत्तू अप्पा, तू कितें म्हणटा पळय तें म्हाकाय पडटा. कशें कितें मातशें सांग पळोवया. अरे ती इलेसांवां लागीं आयली काय ना, हे सगळे येवन आमकां मेळटात आनी आमकां म्हणटा तुमकां हें दिता, तुमकां देवूळ बांदून पयशे दिता, तुमकां इगर्ज्यो बांदून पयशे दिता, तुमच्या घरा कडलो रस्तो सारको करून दिता. शेत उलयता मृत्या, दोत्तू अप्पा वांगडा रावून तूं सारकें समजूंक आयली जाला मुगो. अरे बसते हांव आतां मरे कोण बाबो धरूंक ना, सगळो लोक शाणो जाला. मृत्या कोण तरी म्हणटालो मुगो तुजी खूब बांदून दिता म्हणून. सारकें तुजें. आमच्या वाड्यार मरे घरां बांदपाक आसलेल्याकूय आनी नासलेल्याकूय 2-2 लोड चिरे दितात. हय, कोण चिरे दिता, कोण सिमेंट दिता. हय, पूण जागे मात कोणूच दिनात. हे राजकारणी मुगो चेडवाच्या नाल्यार चेड्याच्या बर्थडे घेता, ना जाल्यार मुगो कोणी मेल्यार आपलो तो पयलो नंबर लावपाक येतात. आनी मरे आमकां हें दिता तें दिता म्हणून आज दाखयतात. आनी हे पळय चिरी मिरी दितात पळय ते आमकां भांगार दिल्ले सारकें दिसता. निलाज रे आमी, लज नसलेले. आमी तेंचे भोतीक पडटा, कायमचे तेंच्या रिणान उरता, सासणान. पूण आमकां मातूय लज दिसना. अरे ते दिता, आमी घेता, पूण ते दितात पळय ते आमकां कितलो तेंप पावतले हाचेर कोण विचार करता. दोत्तू अप्पा सारकें तुजें. तेणी दिल्ली साडी कितलो तेंप येतली, ताणी दिल्ले ते कड्डण कितले तेंप खातली, ते सोंपल्या उपरांत मागीर कितें कितें न्हेसपाचें, कितें खावपाचें. आमी लाचार जावन न्हू तेंच्या पोशान उदक पियेता. अक्कल नसलेले आमी. पळयलें मुगो, गोंयनाक लेगीत पटलें. आमी एकूच गजाल करूंक जाय, सदांच जागृत रावूंक जाय. कोणाच्या उतराक कोणाच्या आमिशाक बळी पडनासतना आमची कामां करून घेवंक जाय. आनी हे जे प्रतिनिधी आसता जांकां आमी निवडून हाडल्या तांचे कडल्यान कामां करून घेवंक जाय. तांचें कर्तव्य तें आमची कामां करपाची, कळ्ळें मरे. आनी तो आमचो अधिकार तांचे कडल्यान कामां करून घेवपाचो. दोत्तू अप्पा ते खंय करतात, वयल्यान आमकांच तेंच्या घरान नाजाल्यार तेंची खाजगी कामां करची पडटा. आमदाराच्या घरान कितलेशेच मानाय पळोवंक मेळटा. म्हाज्या बरोबर दिसवड्यात कोणी यो म्हणल्यार कामांक कोण येवपाक तयार जायना, पूण ते आमदारगेर या म्हणल्यार थंय वचून तेंच्या दारार बेकार दीस काडटात. हे पळयात, आमी मरे आमचे अधिकार घाण दवरूंक फावना. आमी आमचे अधिकार गाजोवंक जाय, पूण ते करतना उर्मटपणा करूंक फावना. बरे भशेन मानान सन्मानान रेस्पेद दवरून ते अधिकार गाजोवंक जाय. आनी ह्या राजकारण्यांक मरे आमच्या अधिकाऱ्यांचेर केन्नाच शेक गाजोवंक दिवंक फावना. तेन्नाच मरे राजकारणाक आनी लोकशायेक मोल येतलें. ना तर म्हणचें पडटलें लोकशाय हाय हाय. Manila लोकशाय जशी पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय. Manila लोकशाय जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय. लोकशाय.